A14, page 7. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसो. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. आणि माय मोगाचो योकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आणि ह्या मिसाचें जे खेरीतीन ते सांव आसा ते मनांत दवरून ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेतना आमी देवाची भुरगीं, पूण देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी पूर्णपणे जियेना. कित्याक लागून सट करून आमी आमच्योच सुस्तिंगी जियेता. तो आमचे सगळें आसा म्हणून विसरता. ताका आमी एकवटून करूंक जाय सगळें, पूण तें कशें आमकां समजना. तें शिकूंक ताणें आमकां खूब आपले पद्दत दिल्ली आसा. ताचेर आमी नियाळ करून आयज आमी ह्या मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर सगल्या आमच्या पातकांची म्हणजे आपलेपणांत आमी जियेता पळय ताची दूख धरया. कित्याक ताचो परिणाम दुसऱ्यांचेर जाता आनी आमचेरूय जाता. आमी तर रागात जाल्यार ताचो परिणाम आमचेरूय जाता आनी केन्नाय दोबरदायेन जाता. हें सगळें सायबा तूं काडून उडय आनी आमची मनां उजवाडाय म्हणून सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन ताचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितोळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पाव म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजायच प्रवादाचे पुस्तका वेले वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरता. हांव तुका सांगता, भियो नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ केदें, इस्रायल हें हलकें केदें. भियो नाका, तुका हांव आदार दितलो म्हणटाव सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुजो सरवंडार. पयले हांव तुका एक दांतोर कोत्तलें, नवो दांतोर, दोट्टे दांत आसलोले. तूं पुर्वत मोडटलोय आनी फोडटलोय आनी दोंगराचो पिठो कोत्तलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोळे मोळे शिपडटलें.
पूण तूं सर्वेस्परा सोवे संतोस्तलोय आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव तोच तुका आनंद बोरीत करतलो. गरीब आनी दळरीर मनशांक उदक मागतात पूण टेंबो पोरीन ना. ताणें ताची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर ताचें आयकतलें. हांव इस्रायलाचो देव, ताका सदांच नाम. ओजोड पडटले तोशियाचे, नदी व्हांवोशी करतले आनी शेतां जोरी फुटोशे करतले. अरण्यान आसा ते तोळे करतले आनी सुकी जुंय आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. अरण्यांत हांव देवार रूख लायतलें, तशेंच बाबूल, बेबदी आनी जोयत्यांचीं झाडां रानांत लागीं लागीं रोयतलीं. सुरू सोरलीं आनी देवदार अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताचें हें रचलेलें म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गोमोन येतलें. सगलें चिंतूंक पडटलें आनी समजूंक पावतलें. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जाबाब जातलो सर्वेस्पोर कोलवलो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. देव म्हजो राज, हांव तुजी व्हडी गाताय. सदांकाळ तुजें नांव वाखाणटा. सोमेस्ताक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रचणाराक कितलो माये मोगाचो. जाबाब सर्वेस्पोर कोलवालो आनी माये मोगाचो. तुवें रचलाय ते सगळे तुका दिनवासम. सर्वेस्पोर तुजे भक्ती तुजें वडन करून, तुज्या राजवटीची महिमा गाजोवन आनी तुजी पदवी परगट करूंक. जाबाब सर्वेस्पोर कोलवालो आनी माये मोगाचो. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तव्यां आनी तुजी राजवटीची लखलखीत महिमा कोलीट जावं. तुज्या राजांत म्हणल्यार सासणाचें राज. पिड्यांचे पिडकेंक तुजी राजपदी तोखता. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो. उद्गार. Alleluia, 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पराक जोय जोय. मोलबा दोवन वरी जोयतीवंताक देवं. उक्ती जावन जमनीन आनी उपसून आमकां सरवंडार. सर्वेस्पराक जोय. alleluia, Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जुआं विशीं जेजू पोरचेक म्हणूंक लागलो, बायलांक जल्मलेल्या भुरग्यां भितर स्नान दातारा जुआं परस व्हड दुसरो कोण उपजोंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सर्गीच्या राज्यांत सगळ्यां परस ल्हान तो ताची वोन व्हड. स्नान दातार जुआं आयला तेदना थावन ते आज पर्यंत सर्गीचें राज नेट भोगता आनी बोळ कोत्तात तीं ते जोबून घेतात. सगळ्या प्रवाद्यांचो आनी सुमूर्तीचो निरोप जुआंव हे पर्यंत चलतालो
आनी तुमी हें मानून घेतलोलें जाल्यार येवचो आसुल्लो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजून आमकां जुआंव कोण पळय तो सांगला. जुआंव प्रवाद्यांतलो सगळ्या प्रवाद्यांतलो व्हडलो प्रवादी. कित्याक ताचे उपरांत कोण आयला? जेजू. सगळे प्रवादी जेजू विशीं सांगताले. प्रवादी कितें करतात? देवाचें उतर तांकां परगडटात. पूण प्रवादी जे आसात पळय ते मनशा मदले नेमलेले. आतां देवान कितें केलें? हे नेमलेले आसात पळय तांच्यान पूर्णपणे देवाची येवजणे प्रमाणे आपलें जिवीत सारूंक जायना म्हणून ताणें आपल्या पुताक धाडला. आनी पुतान जांकां सुटका दिलेली आसा, सोडवण दिल्ली आसा, ती ल्हानांतली भुरग्यान हो येदो व्हडलो प्रवादी सगळ्यां परस व्हड ताची कीन व्हड ती. म्हणजे आमी सगळीं जाणां. कित्याक लागून? आमकां लागून न्हय. कित्याक आमचे भितर सोडवणदार जियेता. देव आमचें सगळें आपलें जिवीत आमचे बरोबर तें घालून आमचें जिवीत पवित्र करता. पूण कितें जाता? आमी ताका ते भाशेन लेखना. तो आमचे भितर आसा म्हणून जाणां, पूण ते भाशेन आमी जियेना. ते भाशेन जियेल्ल्या जाल्यार आमचें जिवीत सोंपेपणी आमी जियेतले आसल्या. ताणें कितें सांगलां? म्हजे जूव तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव दुलोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजे जूव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक व्हडली म्हजें ओजें. ताणें सांगलां आमकां. ताचें जिवीत आमचें सगळें आसा म्हणटच आमचें जिवीत आमी सोंपेपणी जिवंक जाता. पूण आमी तें इतलें अवघड करता. कित्याक लागून? आमी आमचोच भार आमचेर घेवन चलोंक सोदता. आमचे लागीं जायना. सोंपे पर्यंत कामां आमचे लागीं जायना. हें फकत कृपेन जाता. आनी कृपेन ताणें आमकां भरलेली आसा. कित्याक तोच आमचें सगळें जियेता. म्हणून आमी कितें म्हणून करूंक जाय तर? सोंपें. ताणें आमकां सांगलां म्हजें सगळें रिगून रावात आनी हांव तुमचें सगळें रिगून रावता. तो आमचे भितर आहा न्हय. ताचें सगळें आमी रिगून रावंक जाय. तो आमचें सगळें रिगून आसा. ह्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक जाय. आतां हिंचे आमी ताची मोड घेतली तर आमकां तेंच सांगता. पूण हें सारकें खोलायेचें जिवीत. आनी कशें हें जिवीत जिवंक जाता? पळयात, आमी सगळीं जाणां जिवी आसा ताका लागून. तो जावन आसा आमचें जिवीत. ताणेंच सांगलां आमकां जिवीत वाट सोत हांवूच, कोणूच बापा वचना बगर म्हजे वरवीं. म्हणटच आमी जिवीत कशें जियेता? आमचें जिवीत प्रत्येक सुस्कारांत आमी तें अणभवता. सुस्कार बंद जालो आमचें जिवीत काबार जाता. पूण जिवीत हांगसर उरोना, तें परतून देवाशी वता. आमी सगळीं जाणां देवा सून उपजवलेलीं आसा. म्हणटच आमी परतून देवा सरशी वेता. पूण हांगसर जियेतना आमी कितें करूंक जाय? देवान आमकां घडोवन हाडलेली आसा ताका वळखूंक जाय. तो आमचें सगळें इतलो मोग करता. म्हणटच तो मोग अणभवून ताच्या मोगान आमी ताचो मोग करूंक जाय. ताचो मोग करता जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक तो सगळे मदें जियेता. तो सगळे मदें आसा. पूण ती देवा सारकी ना न्हय. वय आमकां सगळ्यांक जाय ती देवा सारकी जियेली न्ही. पूण ती जियेना. कित्याक लागून? पातकाक लागून. पातक म्हणजे कितें? जेन्ना आमी देवाक विसरता आनी आमचेच सस्तुंगी बरें करूंक सोदता पर्यंत तें तोगोना. थोडो गोत करतले आमी, पूण मागीर आमकां रोखडोच राग येता. कित्याक? ती आमकां ते भाशेन हांव बरें करता म्हणून ती म्हाका बरें करिना. ताका म्हणून आमी देवाचो मोग म्हणूंक शकना. हो मनशांचो मोग. देवाचो मोग निस्वार्थी. म्हणजे कसलीच अपेक्षा ना. जेन्ना तो आमचें सगळें मोग करता आमकां खूब आनंद मेळटा. आतां असलें जिवीत आमी पत्करूंक जाय. कित्याक हें दुसऱ्यांचेर अवलंबून ना, हें देवाचेर अवलंबून आसा. आनी हांव कोणाचो मोग करता? देवाचो मोग करता. पूण
पूण ती देवा सारकी ना वय हेंच जेजून आमकां दाखयल्लें आसा. आनी जुवांवान तें आमकां दाखयलां. कोण कितें दाखयलां ताणें? म्हज्या फाटल्यान आतां तो एकदम श्रेश्ठ म्हणून, आनी ताचें तुमी आयकूंक जाय. हांव एकदम ल्हान, ताची वाण्याची वाद ये पर्यंत म्हज्यान सोडूंक जायना. तुमी म्हाका व्हड म्हणटात न्हय, पूण हांव व्हड न्हय, तो व्हड. हे भाशेन आमी आतां जेजूक आमच्या जिवितांत पत्करूंक जाय जाल्यार ताचो स्वभाव आमी पत्करूंक जाय. कोणाचो? जुआंव बावतिस्ताचो. तो जेजू म्हजें सवें आसा, तर म्हजें जिवीत व्हडलें म्हणून समजोंक फावना. ताचें जिवीत जें म्हजें सवें आसा तें देवाचें जिवीत, आनी ताका एकवटून रावलो म्हणटच हांव खरो आनी खरी देवाचो भुरगो, देवाचें भुरगें जाता. ते भाशेन आमी जियेत तर सोंपें. पूण ही प्रॅक्टीस करूंक जाय. सोंपेपणी जायना तें, म्हणजे सॉट करून येवचें ना. तर हें सोंपें कशें जावंक शकता? जशे भाशेन जेजू रातचो आपल्या बापाय बरोबर वेळ सारतालो, ते भाशेन आमी 5 मिनट जेजू बरोबर वेळ सारया. ताची सवें सारलो की ना, तो आमकां बापायचो सगळो गूण दिवंक लागतलो. ताचो बापायचो अणभव आमचे सवें तो उत्पन्न करतलो. आनी हे परी आख्खी रातभर आमी ताचे सवें न्हिदेंत पर्यंत सादतले. आनी सकाळीं उठलीं की ना, जाग जाली की ना, पयलीं कितें करूंक जाय? ताका एकवटून उठूंक जाय. ताका एकवटून उठलीं की ना, मागीर तो आमचें जिवीत चलयतलो. आनी चलयता खरो ताका आमी सहकार करतले. सायबीण कितें म्हणलें? जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणें. तो आमकां सगळो गत सांगतलो कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय, कितें कशे भाशेन करूंक जाय पळय तें आमकां मेळ्ळें की ना, सोंपेपणी आमच्यान जिवीत आमचें सारूंक जाता. हें सारच्याक आमी आमच्या आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया, आनी हे भाशेन आमी रातची 5 मिनट जेजू बरोबर सारूंक जाय. सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. पूण खंयचो थान पांयाचीं बोटां आसा पळय, थंयचो थान तकले मेरेन. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा. जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू जेजू, सुस्कार काबार जायसो जेजूचें नांव घेवचें. हे परी सगळें भितर आहा तितलें पिळून भायर काडटा आमी. आनी भायर दवरलें म्हणटच मागीर आमी सुस्कार परतून घेता तेन्ना जेजूचें बरेंपण आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत बरोवन येता. हें बरोवन आयिल्लें जिवीत परतून पिळून सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया, आनी तें अदीक बरें जावंक लागतलें. हे भाशेन ताच्या पवित्रपणान, निश्कळंक जिवितान आमी ताच्या मोगान जिवंक लागतले. कितें जातलें? हाचो परिणाम आमी शांतीन जियेतले. सगळे आमचे भोंवतणी आनी भितर पर्यंत आमकां तळमळीत करीत, जावं आमची चिंतना भावना, पूण आमी जेजूक तर भितरल्यान चिटकोन रावत, आमकां कांयच लागचें ना. हो गूण ताणें आमकां दिलोलो आसा. ही मिलाग तो आमचे सवें घडोवन हाडटा, पूण आमचो सहकार जाय. ताका आमी दिवया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी हे भाशेन 5 मिनट जियेलीं की ना जेजू सवें, उठ्ठना 5 मिनट सारूंक जाय. बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. मागण्यांत रावन आमी आतां जेजू सारकीं अदीक जालेलीं आसा. तर ह्या वेळार आमी आमचेच पासत न्हय, पूण ही पेस पिडा आयिल्ली आसा कोरोना व्हायरसाची, ती काडून उडय म्हणून आमी बापा कडेन मागणें करया. सुरपोदिदार आनी काकूळट देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C2 आमची पोले वर्धाना, पेज 28, C2, पेज 28.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपुदिदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडून जोडूंक आमी पाव अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोफे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोदेदार आनी सशणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणाक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका अजय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका अजय. सर्गी तुका अजय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरमता. तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी ओंतवेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दवरमेल्यांत तें आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे
बा घेवन दौर मुदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून मागणी मनांत धरून आतां आमी जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हे मागणें म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंड जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशें नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू दाखवेल आमी फांटे D14 पेज 54. D14 पेज 54. Jesu daquil ami fonte tacia jivan ami jivi. Jesu daquil ami fonte tacia jivan ami jivi. Daquil laila moja bapa bisa malta Daquil tu mi fante
जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हणजे काळजांत आसा दोळे धांपया. आनी प्रत्येक सुस्कार घेतना जेजू आमचे भितर आसा. ह्या सुस्कारांतल्यानूय तो आमचे भितर आसा आनी हे परी तो आमकां भितरल्यान गोठायन बोत्ता. कितें व्हडलें बाग हें, कितें व्हडली मेलाग, कितलीं ओचोऱ्यां तो आमचें सवें घडोवन हाडटा. हाका हाजीर जायत तर आमी केन्नाच एकसुरी आसा म्हणून आमी म्हणचे ना. तो आमचें सवें सदांच आसा हें केन्नाच विसरचें न्हय. आनी ताचे गोठायन, ताच्या बळान, ताचे सक्तीन आमी सगलो वावर करूंक लागया. आनी पळयात, आमचो वावर न्हय ताचो वावर आमी फुडें व्हरतले. ताचें राज आमी बांदून हाडटले. आमी जावन आसा जिवे फातर. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमकां पाव अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. सर्प दिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बड उपकार. थोडी सुचना. आतां हें मीस जालें म्हणटच इगोर्ज बंद आसतली आयज पूर्ण दिवस, आख्खो दीसभर. कित्याक आमकां थोडें हांगसर काम करूंक जाय. ASI काम करता म्हणून तुमी काल वाचलां आसतलें पेपराचेर. आयजूय येतलें घोडेक. हांगसर थोडो वावर चलता. ती कॅस्केट आसा ती 1638 हांगसर ती घडून हाडलेली. हांगसरूच घडल्या ती, गोंयांतूच. पूण तेन्ना सावन आतां पर्यंत ताचेर कसलोच वावर करूंक ना. आतां ती म्हण तूं थोडो वावर केल्लो जाय तिचेर म्हणून तें आतां 2 म्हयने तरी ताचेर वावर चालू आसतलो. हांगसरूच आमी कोत्तले. आदीं इटालियन आयिल्ले, तांकां हाडलेले आनी ते आनिकूय येतले. कित्याक हें सगळें पळय मौजोलियम आसा तें इटालियाचें म्हणून तांकां हाडलेले. कित्याक तें बरे भाशेन करपाक. ते आमकां म्हणटाले तुमी तर आमकां दिशात, आमी फ्री करून दितले तुमकां, सारकें टिपटाप करून. पूण आमी तें व्हरोना थंयसर. कित्याक आमच्या ASIच्या हाणें म्हणलें हांगसरूच करून घेवया. म्हणलें बरें करया. म्हणून ताका लागून खूब बंदोबस्त चालू आसा. पूण ह्या दिसा आमी हाका लागून ते काडटा म्हणून आमी हें सगळें बंद दवरतले. फाल्यां सावन मिसां आसात. फाल्यां 7-8 मिसां आसतलीं तेच भाशेन. आनी आयतारा दीस 7
8, 9, 15, 10, 15 इंग्लीश भाशेन तुमकां सांगेचें इंग्लीश भाशेन मिस लायव्ह पळोवंक जाता आमच्या चॅनलाचेर ऑफिशियल बेजिलिका बॉर्न जेजस आनी हेरां चॅनलांचेरूय आसा पूण हाचेर तुमच्यान पळोवंक जाता. सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा जी आमचे पासत वावुरतात हांगसर आल्तार सारकेले मांडून धरच्याक वाचप करतात गायन करतात आनी हे मिडियाक आनी आमच्या सगळ्यांक ती सदांच वावुरतात हांगसर आनी तुमकां सगळ्या जाणांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे मोदें देवून तुवें पेज 97 G1 पेज 97. Emmanuel, amche model